नमस्कार, येवकार तुमकां. आज आमी अशा एक गजाली विशीं उलोवपाक तुमचे मुखार आयल्या जी घडये भायल्यान पळयत जाल्यार एक बारीकशी गजाल दिसत, पुणून जर तुमी त्या जाग्यांचेर किंवा त्या गांवांनी वचून पळयत जाल्यार त्या गजालीचें म्हत्व कळटलें. विशय आसा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना आनी गांव आसा विचुंद्रे जो नेत्रावळी पंचायतीन पडटा. सुरवेक आमी पळयलें V4 सांगे म्हणून एक चॅनल आसा, थंय अमित नायक म्हणून थंयचोच एक लोकल रिपोर्टर ताणें बातमी घातली की ह्या येवजणे अंतर्गत जे पयशे आयले तातूंत गफलत जाली, फ्रॉड जाले आनी लोकांक पयशे मेळूना. आमी दिल्ले घडये एक बारीकशी बातमी आसतली, पूण नंतर व्हिडियोज आयले तातूंत लोक वचून पंचायती मुखार सरपंचाक विचारतना दिश्टी पडले की बाबा आमकां पयशे कित्याक मेळूना. आतां जेन्ना प्रधानमंत्री किंवा केंद्र सरकार खंयच्योय स्किमी काडटा जाल्यार तांची एकूच मोख आसता की कृशी करपी लोक म्हणजे जे शेतकाम करपी लोक तांकां मदत जावची. घडये खुबश्या लोकांक 10,000 हो बारीकसो एमावंट दिसत. खुबशे जाण रेस्टॉरंटान वचून 10,000 अशेंच बील फारीक करता आसत, पुणून आमचे गांवचे शेतकरी आसा तांकां 10,000 25,000 सारकी जेन्ना रक्कम मेळटा तेन्ना ती शेतान घालता आनी ताचे उपरांत तांची उपजिविका सुरू जाता. आनी एक लक्षांत दवरा, आमी हाजे पयलीं म्हणटा नो फार्मर नो फूड, म्हणजे फार्मरां कडेन खेळपाचें कोणेंच चिंतप ना. आतां बॅक टू ही योजना. ही योजना आसा केंद्र सरकारान काडिल्ली. हातूंत दोन गजाली आसा. एक म्हणजे 50,000 रुपया मेळटा सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर त्या पर्टिक्युलर गांवांत, आनी 25,000 मेळटा शेतकाऱ्यांक की तो शेतकारी थंय आपलें शेत बरे भशेन लावचें म्हणून ताका कॅपिटल इन्वेस्टमेंट तर लोन स्वरुपान मेळटा. आतां सांगेचे 4 गांव काडले आनी भितर नेत्रावळीचो गांव आसा विचुंद्रे, तो विचुंद्रे गांव सोदून काडलो. आतां घोटाळो खंय जालो आनी सगळो प्रश्नचिन्ह खंय आयले हें आमी पळोवया. आमी V4 सांगेचेर आयल्या उपरांत आमी V4 सांगे चॅनलाचेर ही बातमी आयल्या उपरांत थंय गेले आनी इन्वेस्टिगेट केलें जाल्यार आमकां जे नदरेक आयले ते पळयत जाल्यार भयानक. दीस लुक्स लायक अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग, म्हणजे हे बारीकशे गजाल आसा जी आमकां दिश्टी पडल्या आनी उदकापोना खूब मोठी गजाल आसा जी इन्वेस्टिगेट केली जाल्यार जो घोटाळो जाता तो दिश्टी पडटा. आनी हो घोटाळो कांय लाखांनी न्ही जाल्यार कोट्यांनी रुपया. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे पुराय सांग्या खातीर सुमार 9,40,00,000 असो एमावंट मेळ्ळा आनी तो 4 गांवांनी वांटून वतलो. आतां ह्या गांवची गजाल घेवची म्हटल्यार आमी पळयलें लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज, थंयच्यानूच प्रश्नचिन्ह उबें जालें. नेत्रावळीचे सरपंच आसा तांचें नांव आसा बुंदा वरक. आतां बुंदा वरक हो मनीस विचुंद्रेचोय बी पंच मेंबर. ताणें कितें करचें जाल्यार आपले आमी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज काडलें जे ऑफिशियली आमचे कडेन आसा. ते लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीजान तुमी पळयत जाल्यार स्वता बुंदा वरकाचें नांव आसा. तितलेंच न्हय जाल्यार ताणें एक हावज नंबर दिला 136, जाल्यार 103 ह्या हावज नंबराचेर ताचीच घरकान्न सविता वरक तिणें पयशे घेतल्या. म्हणजे दोगांय जाणांक मेळून 25,000 रुपया घरांत पावले. आनी सरपंच हो असो आसूं शकना जो गरीब रेखे खाली आसतलो. ही स्कीम त्याच लोकां खातीर आसा जांकां गरज आसा पयशांची, जांकां गरज ना तांणी खरी घेवची न्ही. आतां फुडें वता हे स्कॅम आमी कित्याक म्हणटा तें सांगतले जाल्यार ह्या लिस्टान आमी पळयलें अशे अनेक लोक आसा. जो वेर्लेचो सरपंच आसा जो अशोक गांवकर म्हणून आसा ताजें नांव आसा. साळगिणीची पंच आसा रजनी गांवकर. ही रजनी गांवकर पयलीं नेत्रावळीची सरपंचूय आशिल्ली. आतां इतली गरीब ना ती की तिका 25,000 ना तिचे कडेन की शेतान घालपा खातीर. ती खरी शेतकार काय ना तेंय आमकां पळोवचें पडटलें. तितलेंच न्ही जाल्यार कांय सरकारी कर्मचारी गव्हर्मेंट सर्वंट जांकां फूल फ्लॅज पेमेंट मेळटा सरकारा कडल्यान तांचीं नांवां आसा. तातूंत आसा एक ब्रिजेश वरक म्हणून आसा, दुसरो रमाकांत गांवकर म्हणून आसा आनी मारियो फर्नांडीस म्हणून आसा. आतां हेंकाय बी ह्या स्किमी अंडर पयशे कशे दिले हें फुडें सांगता. हांगा ही स्कीम करतलो जाल्यार एक कमिटी आसता आनी वॉटरशेप डेव्हलपमेंट कमिटीचे मेंबर्स आसता. एक सरपंच जो सद्या वरक आसा, लोकल विलेजर्स आनी एक लोकल मनीस ताका सेक्रेटरी म्हणून करता. हांगा एक भुरगो आसा ताचें नांव ऑक्सिमणी. तो खरो भायल्यान येवन हांगा स्थायीक आसा आनी तो रेंटेड रावता. ताका तांणी सेक्रेटरी केला. फार्मर्सय मेंबर आसता ताजेर आनी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर
तो मेंबर आसता लोकल पंच म्हणजे हातून परत वर्कूच मेंबर जालो आनी बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा. आतां हातून पळयत जाल्यार जो ऑक्सिमनी म्हणून जो सेक्रेटरी म्हणून सिलेक्ट केला त्याच्या आवयकूय हांगा बेनिफीट जाला आनी त्या लिस्टान दिसता रमिजा ऑक्सिमनी हांचें नांव हांकांय बेनिफिशियरी म्हणून तांचें सिलेक्शन जालां. आतां हो घोटाळो हांगाच सोंपूना. आमी जर इन्वेस्टिगेट केलें फुडें आनी आमकां हें कळ्ळें हाजेर आतां एक प्रूफ आमच्या हातान येवपाचो आसा तो म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक चंद्रेश्वर भूतनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर जे पयशे अलॉट केल्ले ते खंय सेक्रेटरीन बाय मिस्टेक दुसरो अकावंट नंबर घातिल्ल्या कारणान ते पयशे सद्या उत्तर प्रदेशाक गेल्या आनी पंचायत 10 फावटी बरयता की बाबा ते पयशे हाडा म्हणून. बँक म्हणटा आमी कितें करूं शकता, तुवेंच तर सगळे डिटेल्स घातिल्ले. सो ताका लागून हे 50,000 रुपया हांगा थंय ना अशें म्हणून अदांतरी उरिल्ले आसा. आतां हो घोटाळो आनी इतली गफलत कोण करूं शकता, ही मुद्दम केली काय ती जाली हाजे विशीं इन्वेस्टिगेशन जाय. आतां ही पुराय नेत्रावळी पंचायत पडटा सांग्यान आनी सांगेचे जे आमदार आसा सुभाष फळदेसाय तांकां आमी फोन मारिल्लो आतां म्हणजे शूट करच्या पयलीं. तांणी तो फोन कट केलो. आमी अशें म्हणना ते उलोवंक सोदिना म्हणून, आमचो फोन सदांच घेतात ते घडये ते बिजी आसत, तांचे कडल्यान आमी इन्फॉर्मेशन काडटले. आतां ही पुराय जी प्रायम मिनिस्टर कृषी सिंचाई योजना आसा ती योजना एका NGO मार्फत इम्प्लिमेंट जाता. सो ताजे एक्चुअली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान नोडल डिपार्टमेंट म्हणून ताजेर चॅक करपाचें आसा. आतां नवीन एग्रीकल्चर डिरेक्टर आयिल्ले आसा फळदेसाय, तांचे कडेन अपेक्षा आसा संदीप फळदेसाया कडेन की तांणी कमीत कमी हेजें इन्वेस्टिगेशन करचें. आमी घोटाळो म्हटले हेजेच खातीर की जे सरकाराचे पयशे आसा ते योग्य शेतकाराच्या हातान पडचे हीच मोख आसपा जाय. ते लोकांच्या कोणाच्याय हातान पडले किंवा थंय रावपी पंच सरपंच हांणी जर पयशे खाल्ले जाल्यार शेतकार कोणा कडेन वतले. आमी पळयले हो व्हिडियो तुमी जर आतां हेजे नंतर अप स्क्रोल करून अप पळयत जाल्यार आमच्या हेजेरूच तुमकां व्हिडियोज दिश्टी पडटले जंय लोक सरपंचाक विचारता आमचें नांव कित्याक ना. सो आमचें नांव कित्याक ना हेका ताजें उत्तर नाशिल्लें आनी तो थंयच्यान गेलो. आमी ह्या गजालीक फुडें वचूनय इन्वेस्टिगेट करतले. आमी सुभाष फळदेसायांकूय मेळटले, आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकूय मेळटले आनी जाणा जावन घेतले की हो घोटाळो तांच्या नदरेक आयला काय ना आनी जर येवना जाल्यार आमी नदरेक हाडून दितले. हातून कोणाकूच एटॅक करपाचो आमचो उद्देश ना. जर बुंदा वर्ग ताका दिसता की बाबा आपणें चूक केली जाल्यार ताणें पयशे परत दिवचे. आमचो डिमांड हेच आसा की जाणी चूक जाली किंवा आनी कितें जालें आनी पयशे घेतले जाल्यार ते सरकारान रिकवर करचे आनी खास करून गव्हर्मेंट सर्वंटा कडल्यान रिकवर करचे. शेतकऱ्यां खातीरचो पयसो शेतकऱ्यांच्याच हातान वचपा जाय. ताका लागून आमची शेतां सारकी जातली. कारण नो फार्मर नो फूड हो स्लोगन आमी पुराय पावसाळी म्हयन्यान पावसाळ्याच्या सिजनान तरी तुमच्या मुखार हाडटले आनी याद करून दितले. कित्याक आमी जेन्ना जेवता कितें खाता तेन्ना कोणें तरी शेतान तें त्रास केल्लें अन्न आसता जें आमच्या पोटान पावता आनी जाका लागून आमी हांगा उबे रावूं शकता आनी बाकीची सगळीं शाणपणां सांगूं शकता. कारण पोटान जर अन्न ना शाणपणां कांयच कोणूच सांगूं शकना. मनीस कितलोय व्हड आसूं पयशे कितलेय आसूं. सो ह्यो जर घोटाळो आसत जाल्यार तो घोटाळ्याचेर सरकारान नदर घालची. जे हितून इनवॉल्ड आसा तांचेर एक्शन घेवची. जे इनवॉल्ड आसा तांकां जर दिसलें की आपली चूक जाली म्हणून जाल्यार तांणी हाडून पयशे सरकारा कडेन दिवचे आनी सांगचें की बाबा आमची चूक जाली आनी ते पयशे रिकवर जावचे आनी ते पयशे ज्या शेतकऱ्यांक जाय आनी जे गरीब आनी गरजू शेतकरी आसा तांचेच कडेन पावचे. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.